लास्ट विषय आयचो तो म्हळ्यार मिड डे मिलाचो. जोएल सरकार खंय तरी एक असो डिसिजन घेता की सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडच्यान काडून NGO वटेच्यान वचपाचें. कितलें बरोबर हें डिसिजन आनी ताजे ऑन ग्रावंड इम्प्लिकेशन्स कितें? प्रमोद एक डिसिजन घेतलो तो सरप्रायज कसो आयलो. इट इज अ रायट ऑफ द गव्हर्मेंट टू डिसायड इफ दे वॉन्ट टू चेंज वेदर फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप टू अ कायंड ऑफ अ डिफरंट सेटअप. पूण मात हें आशिल्लें की सेल्फ हेल्प इतलीं वर्सां आतां तुमकां एक सर्वीस दिता तांकां मातसो एक सांगून हें बरें करून हें करून मुखार व्हरूंक जाय आशिल्लें. सडनली तुमी एब्राप्टली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट टेंडर फ्लोट करता, कोणाकूच खबर आसना. एज्युकेशन डायरेक्टराक देऊन तेणेंच एक्चुअली हें केल्लो पूण तेजेच ऑप्शनांतल्यान, पूण तो ओपनली मिडियाकूय सांगूंक ना तेणें. स्लोली तो कॉन्ट्रॅक्ट घातलो आनी प्लस एट अ टायम वेन यू आर ओईंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 13 crores. दॅट इज इन बॅड टेस्ट. आय मीन तुमी हें बरें करून तांकां आपोवन सांगूंक जाय आशिल्लें सी वी आर वाय वी आर चेंजींग, वी आर नॉट हॅपी विथ युअर सर्वीस ऑर वी आर नॉट हॅपी विथ द फूड, न्यूट्रिशन मेळना. मॅनर इट वॉज डन इज. पांडुरंग कितें दिसता? आमी ती स्टोरी म्हाका दिसता गोवन वार्तानूच पयली हाडली स्टोरी ती. म्हाका दिसता की सरकार एका अर्थान बरोबर आसा, कारण फूड पॉयझनिंगच्यो स्टोरी हे म्हण गजाली म्हण किंवा शेळे अन्न दिवप किंवा टायमार दिवप ना, मागीर जर पयशे सरकार बील फारीक करना जाल्यार आमी हें करतले बंद करतले आनी कितें करतले, हो जो प्रेशर टॅक्टीक जी आशिल्ली म्हाका सरकार हेका विटलो आसतलें अशें म्हाका दिसता. सो अक्षय पात्र आतां सद्याची चर्चा जी आसा ती अक्षय पात्राक हाडपाची. पूण म्हाका दिसता की NGO आनी सोशल सर्वीस करपी एका संस्था ज्यो आसा कोणूय टेंडर घालूं शकता. अशें जर सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी किंवा महिला मंडळांनी जर आपली एखादी सोसायटी तयार केली क्लब करून जाल्यार तांकां चान्स पडूंक शकता. किंवा एखाद्या संस्थेक सरकारान दिले जाल्यार ह्या लोकांक 100 ग्रुप आहात, एक आनी दोन न्ही, 104 महिला मंडळां आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. सो तांकां आतां कशे तरेन आमी ऑब्जर्व करूं शकता एखाद्या कामान गव्हर्मेंटाच्या, ते गव्हर्मेंटाक पळोवचें पडटलें. हांव एग्री आहा हेज्या वांगडा की तांकां डायरेक्ट भायर मारूंक मेळचें ना, कारण तांकां तुवें एक सोर्स दिला पळय हेजो रेवेन्यूचो, सो तांची एक काळजी घेवची पडटली सरकारान अशें म्हाका दिसता. सो सरासर तो डिसिजन वायट न्ही. भुरग्यांक जर बरें फूड मेळपाक जाय, हेल्दी फूड मेळपाक जाय, टायमार मेळपाक जाय आनी फ्रेश फूड मेळपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता कोण तरी रिस्पॉन्सिबल एक संस्था ते सेंटर आसपाकूच जाय. किशोर बाब, म्हाका दिसता कितें जाणा प्रमोद, ह्या मिड डे मिलाच्या विशयाचेर आतां कितलींशींच वर्सां आमी पळयतात. एक कितें जालां गोंयांत जाणा तूं की क्वॉलिटी हो शब्द जर तूं वापरशीत जाल्यार तुज्यान कितें करूं येता. आतां हे सेल्फ हेल्प ग्रुप खंय क्वॉलिटी फूड दिनात. तेंची जर तूं सिस्टम पळयशीत ते कशा पद्दतीन बिझनस करतात, त्या सिस्टमीन ती क्वॉलिटी तू जी चिंतता पळय ती मेळोच शकना. प्रायस हय प्रायस एक गजाल क्वॉलिटी म्हटली काय ना ती थंय गोंयकार डिस्क्वॉलिफाय. क्वॉलिटी ह्या शब्दाक गोंयकार डिस्क्वॉलिफाय. क्वॉलिटी म्हणप आनी गोंयकाराच्या माथ्यार कोण तरी हाडून बसप तुमकां जर दिवपाकूच जाय न्हू. मी ह्याच्याय पयलीं सांगलेलें की तुमी एक आपले कितें म्हणटात ते फूड स्पेशलिस्ट जे असतात क्वॉलिटी तपासपाक किंवा कशें आसचें फूड, न्यूट्रियंट्स कशे मिक्स करचे, ह्याची एक टीम तयार करा आणि लेट दॅट टीम चार्ट तयार करा. सगळ्यो गजाली आसा ती टीमी म्हणून ते वर्क सारकें काम करिना ताका जबाबदार ऑफिशियल. तुम्ही नुसतें करा आणि दिया म्हटलें म्हणून जायना. तुमची पयली यंत्रणा तयार करा न्हू. सेल्फ हेल्प ग्रुप ती बायलां ज्या पद्दतीन ती काम करतात पळय आणि ज्या परिस्थितीन आतां म्हाका सांग, तूं गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट जर घेतलो, तुज्या कडेन सस्टेनेबिलिटी जाय, तुका बील मेळटलें फुडल्या वर्सा. तूं गव्हर्मेंट कॉलेजीन जर कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करतलो तुका एका वर्सान पगार मेळटलो, एक वर्स तुका येवपाची तयारी जायी. म्हाका सांग हें कितें? अरे ज्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी लेक्चर बेजीसाक फर्स्ट परमनंट कामगाराक एक वेळ 2 दीस सॅलरी लांबल्या उपकारता ताका पयलीं मेळोंक जायी, कारण तो गरजेक म्हणून थंय आसा. आनी तुमची सिस्टम कितें 13 कोटी रुपयाचें बील तुमी दिनात आनी तांकां सांगतात आमी आतां अशें करतले तशें करतले. अजिबात हें योग्य न्हू प्रमोद. आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुप कोण खंयसून वयरसून टपकोंक ना, तुमीच तयार केल्लेले बिझनसाक तांकां प्रमोट तयार केल्लेली बायलां ही. तुम्ही पॉलिटिकल पार्टी वायजूच हे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार केल्ले आनी तुमकां आमी बिझनस दितले अशें म्हणून तेंची मतां बितां घेतल्यात आनी आतां जालें तुमचें काम. आतां फुडल्या 4 वर्सांनी दितले परत मिड डे मील. ओके पांडुरंग बाब, व्हेरी क्विकली किशोरान जे मुद्दे रेज केले, डोंट यू थिंक दे हॅव अ पॉयंट? जांची भुरगीं सरकारी स्कुलान शिकता पळय, म्हणजे म्हाजी तरी शिकता, सो म्हाजी एक अशी इच्छा आसा की भुरग्यांक बरे क्वॉलिटीचे फूड मेळपाक जाय, इतलोच म्हाजो हेचो. तूं अक्षय पात्राक दी नाल्यार महिला मंडळाक दी, पूण कोण तरी पालकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरें फूड मेळपाक जाय.